नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उच्चाक लागून विरोधी आमदार परतून आक्रमक। बर्च प्रकरणाचेर शुक्रारा दितले स्पश्टीकरण, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। गोंयाक 700 MLD उदकाची आसा गरज, हातूंतले 630 MLD उदक मेळटा गोंयकारांक। 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पाचें काम 6 म्हयन्यांत जातलें पुराय। मंत्री सुभाषाची आमदार संकल्प आमोणकाराच्या प्रश्नाक जाप। पावसात बेकार बसपी कोचांक वर्सभर ड्युटेक लावपाची हाडल्या येवजण। खेळा मळाक घटमूट करपा खातीर येवजण थारतली फायद्याची, सांगता खेळा मंत्री रमेश तवडकर। विधानसभेत जे घडले ती बेशिस्त वागणूक, सभाघरात सगळ्यांनी नेम पाळचे, सांगता सभापती गणेश गांवकार। सभाघरात सगळ्यांक दितले समान संद। अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधकांनी बोळा घाल्ले ते फाटभुंयेर सभापती उलयले। एसटी खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी पुराय करपाक सरकार अपयशी थारिल्ल्यान 14 जानेराक आझाद मैदानाचेर करतले धरणे आंदोलन। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी या संघटनेची शिटकावणी। आणि मडगांव आणि फातोर्डा वाठारांतल्या पदेरांकडल्यान घेतात दर दिसा 50 रुपया सोपो। पालिकेन घालचे लक्ष, पदेरांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। गोयच्या खेळा खात्यात सुमार 110 कोच कामाक आसात, जांचो पावसाच्या दिसांनी कांयच उपेग जायना। ह्या कोचांक दर म्हयन्याक सुमार 1.5 लाख रुपया पगार मेळटा, जाचो फायदो जावचो आणि गोंय खेळा क्षेत्रांत घटमूट जावचें ह्या हेतान कोचांक इंडोर स्टेडियम वा हेर खासगी खेळा संकुलांनी वर्सभर ड्युटी लावपाची येवजण हाडल्या, अशी माहिती खेळा मंत्री रमेश तवडकरान दिली। म्हाका एक लक्षांत घाल्लें आसा, सर्वसाधारणपणे फाटल्या वर्साक जी आसली 6 म्हयने पावस पडटकीर 6 म्हयने पावस पडटकीर आसना आमचे कडेन जे कोचीस जे आसा 110 कोचीस, ताचो पावसांत ताचो खूब उपयोग जायना। ताचो सॅलरी तशें आमगेर सादारणचे लाख 1.5 लाख पर्यंत आसा, ताजें युटिलायजेशन जें जावपाक जाय तें जायना कशें। आनी त्यामुळे आमी विचार करतलो कशें की ज्या जाग्याचेर इंडोर फॅसिलिटी आसा, समजा मडगांव आसा, बांबोळे आसा, पेडें आसा, किंवा ताज्या पलीकडे जी प्रायवेट इन्स्टिट्यूट जे आसा संस्था तांचे कडेन जर अशें आसा इंडोर फॅसिलिटी आसा जाल्यार ह्या कोचाचो उपयोग 365 डेज आमी करपाक शकले जर जाल्यार स्पोर्ट्स जे टॅलंट आसा तें योग्य तरेन जावपाक शकता। त्यामुळे स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर किंवा ताका स्पोर्ट्स स्कूल अशा प्रकारचे कन्सेप्ट आसा तो फुडल्या अकॅडमीक एरियाचो राबोवचो, अशा प्रकारचे कन्सेप्ट तशा प्रकारचे एक स्कीम लॉन्चिंग करचे अशा प्रकारचे प्रस्ताव। सभाघरात सगळ्यांनी नेम पाळपाक जाय आणि सहकार्य करपाक जाय। सोमारा विधानसभेत जे घडले ती बेशिस्त वागणूक, अशें सभापती गणेश गांवकारांचें म्हणणें। सभाघरात सगळ्यांक समान संद दितले, ते संदीचो कसो वापर करप हें तांचेर निंबून आसा। विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा सभाघरात विरोधकांनी बोळा घाल्लो, ते फाटभुंयेर सभापती गणेश गांवकार उलयलो। कागदाचे रूल असते मानून त्या पद्धतीने कामकाजात सहकार्य करतात। कालच्या पयलीं विचारलं पयलीं तो अशें म्हजें मत आसा। आमच्या खातीर तुजें चड भाश्यकर भाशेना हांवें पयलींच पळयल्लें जाय। सगळ्या दोनी सायडीच्या सदस्यांक इक्वल तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवप, ऑपॉर्च्युनिटी कशी घेवप ही तुजी जबाबदारी। एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाविशींची मागणी पुराय करपाक सरकार अपयशी थारिल्ल्यान सरकाराक जाग हाडपा खातीर 14 जानेराक आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन करतले, अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी ह्या संघटनेन दिल्या। सोमारा सांजे मडगांव जाल्ल्या बसकेत हो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती ॲडव्होकेट जॉन फर्नांडीस हांणी दिली। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान खूब प्रयत्न केले उपरांत सरकारान 5 ऑगस्ट 2024 जे आमचे बिल आशिल्ले ते पार्लमेंटाक टेबल केले, ते म्हटल्यार द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा ॲक्ट 2025 इंट्रोड्यूस केलें 2024
आणि त्या दिसाकच पास करून मागीर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या बिलाक आमच्या प्रेसिडेंटान एसेंट दिली. आता बिल पार्लमेंटान टेबल केल्या उपरांत आता सरकारान पास करपा खातीर हो एसेंट दिवपा खातीर 1 वर्स काडलें आनी नोटिफाय जाले उपरांत प्रेसिडेंट एसेंट मेळ्ळे उपरांत आज ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ऑलमोस्ट 6 म्हयने कंप्लीट जाले. पूण सरकारान जे नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कायद्या प्रमाणे जे कितें करपाक जाय आशिल्लें तें अजुनूय केलें ना. जी ऑथॉरिटी आसा ताका पावर दिवपाक जाय आशिल्लें काम करपाचें तें अजून केलें ना. 6 म्हयने जाले तरीक आसतना सरकार जे कायद्याचें जे कंप्लीट करपाक आशिल्लें करना. म्हणटकीच अशें दिसून येता की आमच्या इश्यूआ बाबतींत आमकां रिजर्वेशनां दिवपा बाबतींत सरकार सिरियसचो दिसना. 14 जानेवारीक 2026 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आमी धरणे बसतले. तर आमच्या सगळ्या आदिवासी बांधवांतांय आमी पॉलिटिकल डिफरन्स विसरया, आमचे आयडियोलॉजिकल डिफरन्स आसात ते विसरया आनी जो मुद्दो आसा आमकां 2027 जे रिजर्वेशन असेंब्लीक रिजर्वेशन जाय जो मुद्दो आसा तो मुद्दो यशस्वी करपा खातीर सरकारान जो झोपी गेला ताका न्ही हाडपा खातीर 14 जानेवारीक सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर व्हडा संख्येन हाजीर जावचे अशी आमची विनंती आसा. हो जो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो हे आसा आमचे जे आंदोलन जे आसले की हे 2022 सुरू जाले. मिशन एकूच आसलें जी आमची ही जी लेजिमेंट आमची जी मागणी जी आसा की विधानसभेत आमकां राजकीय आरक्षण मेळचें. आमी मिशनान अथक परिश्रम घेतले. डेलिगेशन आसा ती दिल्लीक वेली, होम मिनिस्टराकडे वेली, सगळ्या आमच्या असेंब्लीचेर आमी प्रेशर हाडलो. सगळे आमचे जे हे आसा ओपोजिशन जे आसा तेंच्यांनी सगळ्या पार्टींनी आमच्या खातीर बरें काम केलें लिडरांनी. आणि ह्या प्रेशरानुसार शेवटी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे बिल इंट्रोड्यूस करपाक आमी भाग पाडले. हे जे बिल हे आसा ते जावन आतां 6 म्हयने सुमार जाले. जे कितें फुडें कितें एक्सपर्टायट करपाक जाय आसलें जाता तितक्या बेगीन. आयजूच आतां अशी न्यूज कळयल्ली आसा की इलेक्शन आसा ते 2027 न्ही तर 2026 जावंक शकता डिसेंबराक. आणि अशें तर हे आमचे गोंयचे सरकार जे आसा जे सदांच आमकां गाजर दाखयता तुमचें काम करतले म्हणून आणि आमच्या आदिवासी लोकांचो सपोर्ट घेवन ह्या हेजेर खुर्चेर बसून रावता. हे कासवाचे गतीन काम करून चलचें ना. अजून म्हणटा आमी आमकां ग्रांटेड दवरूं नाका. दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारीक आमी आझाद मैदानाचेर डेमॉन्स्ट्रेशन करतले. मडगांव आणि फातोर्ड्या वाठारात सायकलीवेल्यान पाव विकपी पदेरांकडल्यान दर दिसा 50 रुपया सोपो घेतात अशी कागाळ पदेरांनी केल्या. सायकलीवेल्यान पाव विकून चड पयशे मेळनात, मात दर दिसा घेवपी ह्या चड सोप्याक लागून तांचेर आर्थीक दबाव येता असो दावो पदेरांनी केला. तेन्ना पालिकेनाचेर कारवाय करची अशी मागणी पदेरांनी केल्या. आमगे मेन प्रॉब्लम तो सोपो कलेक्शन सांगपा म्हणल्यार आमी सगळे पंचायताक जावं मुन्सिपालिटी जावं सगळ्यांक ट्रेड टॅक्स घालता. इतली वर्सां आमकां केन्नाच हे पयलीं लागलोलें सोपो कलेक्शन आहलोलें. हे 5-10 वर्सांकूच स्टार्ट जाला. पयलीं स्टार्ट जालें 10 रुपया, मागीर 15-20 आनी सडनली आज 50 रुपया आयको येयलें. म्हणून आमी सगळे FDA बुताय वो ट्रेड टॅक्स बुताय सगळे बुताय. हे भाशेन आमी तर करीत जाल्यार आमकां एक 5-6 जाण बेकच आहाय भोंवताय दिसाक. आमकां कमीत म्हळ्यार म्हयन्याक 400 रुपया दिसा 400 रुपया लागू जाले, म्हयन्याक 12,000 जाले. वर्सा कितली कॅल्क्युलेशन जाता चुकचोय कितले पयशे गेले त्यात केले जाल्यार आमी बिझनस आमी कितको चलयतले गोंयकार म्हाका कितको चलयतली. एक तर सगळे टॅक्स आमी हारी कोताय. ताका लागून हांव एक मुगे रिक्वेस्ट
म्हजी एक रिक्वेस्ट म्युन्सिपालिटी कडेन आनी आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन हो सोफो टॅक्स काडच म्हणून कित्याक आमकां बेगरजान चलयता कित्याक आमी पावस गीम रातची दीस आनी रात काम करून आमी दीस काडून आमी लोकां पयलीं येताय आमी लोकांक सर्वीस दिताय कोणा रिक्वेस्ट करून आमी उबो रावपा पडटा आमकां ताका लागून आमकां एक रिक्वेस्ट कित्याक हे आमी थोडे पंचायतांनी चलताले ते आमी सांगोन ते सोजमला मेन आमचे हे आतां मार्गांव म्युन्सिपालिटी चड चलता मातशें कित्याक आमचे मेन सडनली 50 रुपया म्हळ्यार आमी शॉकेस जाता. लोकांक येरादारीक आडखळ थारपी एमपीएची एक गेट काडची म्हणून मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक सांगला. गेट काडची म्हणून संबंधीत प्रशासनाक नोटीस धाडून सुचोवणी दिल्या. हो प्रश्न विधानसभेत मांडून सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. कलेक्टरान तांकां नोटीस काडल्या आतां काडचे म्हणून ते अँड दे आर सेइंग दॅट इट इज इन देअर एरिया ताजेरूच ताणें डिस्प्यूट हे केला. सो ह्या एसेंब्लीन पसून हांव तो परतो रेज करतलो गेटीचो. वी हॅव टू रिमूव इट. रस्त्यार आयला गेट. But why they are not listening? Because finally आमदार तुम्ही निघून कितले फाट रस्त्यार ते येयले. म्हणटा दॅट इज पोर्ट एरिया म्हणटा. पोर्ट एरिया जाल्यार रस्त्या भायर आसपाक तांकां सांगला. सो ते म्हणटा आपल्याच एरियेन आसा म्हणून तुमी कांय करूंक शकना. But वी विल डेफिनेटली गेट इट रिमूव. no, but is the government aware बाबा तेंची एरिया कितली गव्हर्मेंटान कलेक्टरान नोटीस काडिल्ली तांकां इट इज अ ट्रॅफिक हॅजार्ड म्हणून यू हॅव टू रिमूव इट. आनी ती फाटल्यान घे म्हणून ट्रॅफिक पुलिसान आनी आमच्या वास्को पुलिसान पसून तांकां रिपोर्ट दिला की तुमी गेट नंबर 24 काय 74 थंय घालची म्हणून. स्टील एमपीटी इज नॉट रेडी टू दिस थिंग बट वील डेफिनेटली ह्या एसेंब्लीन तो इश्यू रिजॉल्व एमपीटी मस्ती करता दिसना तुका. दिसता डेफिनेटली दिसता. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा सभाघरात विरोधकांनी बोवाळ घालो. राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असताना बर्च क्लब दुर्घटनेवेल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या होदात धाव घेतली. उपरांत मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघराच्या भायर काढले. पळयात. गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाक सोमारच्यान सुरवात जाली. हे अधिवेशन 5 दीस चलतले. नव्यान नेमिल्लो सभापती गणेश गांवकर हांच्या फुडारपणाखाला हे पयले अधिवेशन. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा बर्च क्लब दुर्घटना आणि वेंचणुकाच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले. अडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्यात 25 जाणांचो बळी गेल्लो. ह्या घडणुके वेल्यान विरोधक आक्रमक जाले. राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असतानाच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या सयत सगळ्या विरोधी आमदारांनी ह्या प्रकरणाचेर चर्चेची मागणी करीत बोवाळ घालीत आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली. हे खातीर मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघरा भायर काढले. बर्च दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओपून चर्चेची मागणी केली. पूण राज्यपाल फकत सरकाराची स्क्रिप्ट वाचता असो सणसणीत आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलो ना, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयली सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयली सुवातेर म्हाका दिसता वी हॅड टू रिमेन इन सायलन्स फॉर 1 minute सायलन्स. हेंय हांव मागतालो. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल गव्हर्नर हॅड टू स्पीक ऑन दीस बर्च ट्रेजेडी. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government. Eka maka dista amka distale ki the honorable Rajyapal will speak on these issues, but doesn't seem to be the case because he seems to be reading the script or the masala given by this government. This cannot be tolerated because, as we say, enough is enough. Ani sosung nezo. Ani ya sarkara policy विरुद्ध या सरकाराक एक्सपोज करपाक ज्या पद्दतीन आज हो सरकार फेल जालोलो आसा, ज्या पद्दतीन गव्हर्नन्स ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, हिंगा फक्त चलता ते फक्त करप्शन. वी आर एक्सपेक्टेड टू डू. आमचें कामूच हें आनी आमचें न्ही तुमचेंय काम हें. सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केप गोट म्हणले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हे स्केप गोट हे एंटायर हें आय वॉश करून सोदना. गव्हर्नरान पयलीं सादी रीत म्हणून पयलीं ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली, जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हें रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें, हें एक खाजानान आहा आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मीटर खाजान दाखयलें, जेन्ना एक्चुली 8 लाख मीटर आसात.
म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मिटर खाजान आसपाक जाय, थंय 2,07,000 दाखयला. म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर, आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले. आनी गोंयचें नांव इबाडलें, गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो. आज हे सरकारागे जे हे पॉलिसीज आहे आणि इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पॅनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशनां, तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आतां कायदे काटाय, हे कायदे हाट घेवपा जाताय आनी असो 25 लोक मना जावपाक. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना, गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना. आतां आमी हेच उलयताय हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल म्हणटरी पूण लोजे कामा पूण घे, नाजाल्यार तुमकां आनी अंतोस कोण म्हणून ना, तूं काळीज म्हणून ना, तूं कोणूय मेल्या जाता, कोणूय कितें जाल्यार जाता, तुमगे सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा. तेंक कोणा काळीज ना, तेंक कोणा कोण गेल ना. आनी म्हाका सद्दां सगळे लोकांना आज चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा तें आम केल्लें आहा. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण, जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उब रावन म्हाका सद्दां 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय. राज्यपालान सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोनूय गजालींचेर भर दिलो. राज्यपालाच्या भाशणाचो विरोधकांनी आदर करचो. भाशण आयकपाच्या पयलींच सभाघरात बोवाळ करप हें योग्य न्हय, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गव्हर्नर सरकाराचो फाटल्या वर्साचो अहवाल जो वाचता, गव्हर्नरान आपल्या वेवस्थीत भाशणांतल्यान फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान केल्लें काम आनी जाल्ले वेगवेगळे इन्सिडंट म्हाका दिसता थोडे जाण आयकच्या पयलींच उलोवपाक सुरवात करता, तसो तो प्रकार आसा. ही एक मेन्शन इन स्पीच एवरीथींग, बऱ्यो गजाली आनी वायटूय गजाली ताणें आपल्या भाशणांतल्यान डेफिनेटली मेन्शन केल्या. म्हणून म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेचुलेट करता ऑनरेबल गव्हर्नरांक. जाल्यार खूब बरें गव्हर्मेंटाचें सगळें कामकाज लोकांच्या मुखार दवरलें. बऱ्यो गजाली वायट गजाली सगळ्यो तेंच्यांनी लोकांच्या मुखार दवरल्यो लोकां खातीर. ऑपोजिशन वेलान दवरले ते अशें तरेन इंटरेक्ट करप कशें म्हाका दिसता एटलिस्ट गव्हर्नर तेंच्यांनी ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल गव्हर्नर हांकां दिवपाक जाय आशिल्लें. आनी गव्हर्नराक मान दिवन तेंच्यांनी तेंचें भाशण पयलीं आयकपाक जाय आसलें. आयकच्या पयलींच तेंच्यांनी हें बरोवंक ना भाशणान तें तुमकां कशें कळ्ळें पयलीं. आतां गव्हर्नराचें भाशण हें आयकल्या उपरांतूच कळटलें. म्हणून अशा तरेचें हें योग्य न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था हाताभार गेल्ली आसा. राज्यपालांनी कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच बर्ज प्रकरणा विशीं संबोधीत करूंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी अजाप उक्तायले. हे भाशण फक्त आत्मस्तुतीचेर केंद्रीत आशिल्लें, तशेंच जी स्क्रिप्ट सरकारान दिल्या तीच राज्यपाल वाचतालो. ह्या सगळ्याक भाजपा सरकार जापसालदार आसा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला. आनी आमकां सगळ्यांक दिसतालें की ऑनरेबल गव्हर्नर हेजेर उलयतलो म्हणून, आनी खास करून बचाच्या लोकांक श्रद्धांजली दिवपाक, बचाच्या लोकांक एक जस्टीस दिवपाक राज्यपाल उलयतलो म्हणून. पूण चोयल्यार खूब दूख जाता. दीस इज अ स्क्रिप्ट ऑफ सेल्फ प्रेज, गिवींग अ सर्टिफिकेट टू दीस गव्हर्मेंट in which corruption, in which murders seem to be the only agenda. So it is a sorry state of affairs today in the state of Goa. There seems to be no law and order, no mention of the sale of Goa that is happening through various mediums, no mention on land, no mention on the way financial crises are been happening. So definitely, to the reply to the governor's address, we will raise all these issues in the interest of the state. It's a matter of shame for our Goa government, and it is a blot on Goa's name and image, affecting even our tourism. And in these circumstances, I think the governor should have so moto told the governor, I will speak on this, and he should have spoken. Not doing this, because if you know, in the BAC, all the parties wanted a discussion, which was disallowed. And they have said they're going to have a discussion on Vande Mataram, which is more important in the scenario. I don't say anything may be put in the back burner, but when there are pressing issues, an issue like this, which shows a deep-rooted corruption and a systemic fault and positive
positive reason with the government's complicity in it. I think the government was getting scared to allow the discussion because skeletons will come out and for people from the bottom to the top will be exposed. पर्वरीत चोडणाक जोडपी प्रस्तावित पुलासंबंधीत लोकांक विश्वासात घेतले तशेंच ह्या प्रकल्पाक कोणाचोच विरोध ना अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगले. जाल्यार प्रस्तावित पुला खातीर येरादारी सुरळीत जावची आनी येरादारीची कोयणी जावची न्हय म्हणून मास्टर प्लॅन तयार करचो अशी मागणी पर्वरीचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन केल्या. थंय बी मार्ग काडटले बरें थंय काडटले थंय बी मार्ग काडटले रोड वायडनींग जातले ब्रिज जाता म्हणसर रोडाचें काम जातलें लोकांकडे जे लोकच आसा तांकां कॉन्फिडन्सान बीन घेवन घेतलेले आहा तुझे लोक कोण ओपोज करना तशें फेरी सर्वीस जाय जाल्यार दवरचेच पडटले रोरोचे कितें करतले रोरो आसा पळय ते रोरो आसतले ते बी रोरो उरतले समजा घरात पडले जाल्यार मागीर तेका दुसरे कडेन शिफ्ट डिसिजन मागीर घेवपाचें चोडणा सायडीन सगळे रोड एक्सेस बीन आहा तेका आतां कशें आहा आतां रोड एक्सेस आतां जो आसा पळय तो एक्झिस्टींग आमकां वायडनींग करचेंच पडटलें त्या टायमार मागीर जेन्ना पुलाचें काम 2-3 वर्सां चलतलें इन द मीन टायम आमी रोड वायडनींगूय घेतले दुसरी सायडीन एक्विजिशन केला सगळें रोड वायडनींगाचें एक्विजिशन म्हणजे PWD कडेन आसता किंवा थोडेशें एक्विजिशन करपाक जाय नोटिफिकेशन काडून करूंक शकता आणि प्रेमेंद्रान खूप काम केल्लें आसा तो एक टेंडर पयला आय थिंक प्रेमेंद्रा कडेन उलोवन देर आर अदर इश्यूज ऑल्सो वीच आर रिलेटेड तो ब्रीज आयलो म्हणून जायना रोड ब्रीज येतकर देंवतकर आमकां बॉटलनेक आसा थंयच्यान भायर काडपाक वाट आमी तेन्ना प्रपोज केल्ली विथ द सेम कन्सल्टंट डॉक्टर माधव कामतकर आसा दे वील हॅव टू गिव अ प्रेजेंटेशन की द ब्रीज सोंपना बट आउट एंड आउट ट्रॅफिक मुव्स टू द हायवे अशी जी संकल्पना दिल्ली तेन्ना मनोहरबाई वेळा आनी तांणी कामूय तेन्ना करपाक घेतिल्लें ते फूल मॅपिंग करून काम चालू करचें पडटलें सो टेंडर जाता पर्यंत हाजेर विचारधारा करून मुख्यमंत्री कडेन मांडून वी वील हॅव टू फायंड अ सोल्युशन टू दॅट की ना जाल्यार जे थंय देंवतले उजव्यान आनी दाव्यान अशे गच्च रस्ते आसा की ताका वाटूच ना वचपाक सो थंय ब्रीज आयलो देंवयलो आनी थंय कोलणी जाली जाल्यार इट वील बिकम मोर प्रॉब्लेमॅटीक फॉर दीस सायड ऑफ द ब्रीज. Bridge is welcoming to connect because Shora people need it to respect it. We are okay with it as long as the whole thought process of connecting the bridge to the highway through Salvador Limon or through Pena de Franc is sorted to the plan which we had given Manohar then, which परत आता जेन्ना आता टेंडर जातलो राविल्ले आता टेंडर जातकर we will talk about the further part. तो जेन्ना जाता तेन्ना हाका योग्य तरेन ह्या ब्रिजाक बऱ्या तरेन यू कॅन गेट अ मुवमेंट ना जाल्यार इट वील बी जस्ट अनदर ब्रिज वीच वील कम एंड कनेक्ट पण मागीर ह्या सायडीक साल्वादोर डिमोन सायडीक खूब ट्रॅफिक कंजेशन जातलें वीच आय थिंक वी शूड फर्स्ट सॉल्व. अडफण्या बश भायर रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात लुत्रा भावांक अटक केल्या उपरांत ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास सध्या मंद गतीन चलता अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात सरपंच आनी सचिवाक अजून मेरेन अटक केल्ली ना ती प्रक्रिया अजूनय सुरू आसा तशेंच ह्या प्रकरणात हेर कांय जाणांकूय निलंबीत करपाचे आसात अशें आमदार मायकल सांगता. सरपंचान सायन कशी मारल्या ते तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणूनूच ताका बेल दिवंक ना. सेम इज बींग चॅलेंज बिफोर द हायकोर्ट बट थिंगा रिजेक्ट जालो हिंगा तेणी नेक्स्ट डे हिंगा घातलो हायकोर्टान आनी तो तेन्ना कितें करूंक सोदतालो की तो आपलो ब्लेम काडून सरकाराचेर घालूंक सोदतालो. आतां लायसनां सगळीं 33 एक सर्वे नंबराक 33 लायसनां दिल्यात. तुमी कोणें पळोवंक नाल्यार तुमी पळोवची ती 33 लायसनां एकूच सर्वे नंबर आनी तो दिशाभूल करपाक लोकांक स्पेशली आरपोराच्या लोकांक तेणें सांगलें की आपणें कांयच दिवंक ना. सो सत्य म्हणटा ते फुडल्यान येयले. आतां तो तेणी डिनाय करूंक ना की आपणें सायन मारूंक ना म्हणून डिनाय तरी करूंक जातलें वेन ही वेंट टू एडिशनल सेशन्स सायन तेजी म्हणून सिद्ध जाता की यू कॅन नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कॅन जस्ट कम एंड टेक अ बेल की पुलीस वॉन्ट्स टू अरेस्ट मी आय एम अ रिस्पेक्टेड सरपंच ऑफ द विलेज एंड आय शूड नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज आय एम द सरपंच आपणें सायन मारून दिल्या. सो इट इज यू शूड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तुका जी सायन मारूंकूच जायना ती तुवें मारून दिली. सो हितून कितें तरी आनीक भितर डीप आहा. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा. खंय तरी पुलीस स्लो जाले अशें म्हाका तरी अशें दिसता. पुलीस स्लो जाल्या ह्या केसीन. एका आमचो कोण तो लुत्रा ब्रदर्साक अरेस्ट केले. लुत्रा ब्रदर्स वर द ओनर्स. आतां हे जे दुसरी गादोन जी आहा
ती अजूनही अरेस्ट जावंक ना, तितून प्रोसिजर चालू आहा, बट प्रोसिजर स्लो आहा हें म्हाका तरी दिसता. आनी आतां एसेंब्लीचो फोरम आहा, हो म्हाजो रायट थिंगा उलोवपाचो, एंड वी वील स्पीक ऑन द कितले जाण उरल्या सस्पेंड जावपाचे. सो हे जे रिपोर्टाचेर जितके नांवां दिल्या तितके जाणांक म्हाका दिसता बेगींतले बेगीन आमचो रायट जो आहा हो आमकां मेळपाक जाय. वी आर आस्किंग फॉर दॅट रिपोर्ट इन द एसेंब्ली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना आमचो हें आसतलें उलोवप आसतलें तितून तेजेर आमी कित्याक स्पीकर इज गोइंग टू अलाव दॅट टू डिस्कशन ऑन दॅट ऑन द पर्ज. सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक जाय आसलीं. सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक ना खंयसरूच. तुमी बारीक पळया हो एपिसोड. Secretary has not signed any license. Neither his stamp is there on the license. So panchayat letter is being misused, and somebody has typed these licenses. I don't know whether the panchayat staff has typed, because secretary has to tell to type. Sarpanch cannot type. Here Sarpanch has misused his the powers of the Panchayat Raj Act and told somebody to type, put the stamp. He has taken the money, official money also, आणि उरलेले जे कितें आहा तेका पुलिशेन विचारचें पडटलें कितें पळय ती स्टोरी. इतले 33 लायसनां तुवें एकूच दिसाक कशी दिली. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा, आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून